दामोदर मावजो ते तुझं उलयलो ते पळोवन काय सरप्रायज जालो. एक गोष्ट खरी आसा, ताका जो सन्मान मेळ्ळा खूब मोठो सन्मान आसा. आनी जेन्ना मनशाक येदो व्हडलो सन्मान तकनिकीच्या माध्यमांतल्यान मेळटा तेन्ना ताणें अशा गोश्टी पासून पयस रावपाक जाय अशें मराठी कोंकणी ह्या विशयाचेर उलोवचे पेक्षा कोंकणींत लिटरेचर करपा खातीर सरकारान आनी आमी ताजे बरोबर कितें काम करपाक जाय तें करपाक जाय. मराठी ही खूब मोठी भाशा, तिका सरकाराच्या माध्यमांतल्यान व्यासपीठ जाय अशें ना. प्रत्येक मनीस जो गोंयांत आसूं गोंया भायर आसूं ते खुबशे लोक अजून मराठी मना पासून वापरतात. आनी सुद्दां म्हाका दिसता मावजो सुद्दां मराठींतल्यानूच शिकला म्हाका दिसता. कारण त्या वेळार सगळे कडेन आमचे सारके जे कोण शिकल्यात मराठी शाळा गोंयभर आशिल्ल्यो आनी त्या खातीर मराठीचेर उलयता आसतना ताणें खूब विचार करून उलोवपाक जाय केले. आनी ते विशय घेवन आतां मुखार वचपाचें ना. लिटरेचर वाडोवपा खातीर कोंकणींत आनी कितें करपाक जाय ताणें सांगचें. हाजे म्हणून आमी आसा. कारण खंयचीय भास जर मोठी जातली तिका पायो भक्कम आसता आनी भाशेचें राजकारण करून आमकां मुखार वचपाचें ना.